भारतीय नौदळाच्या बांदकामाचो नेम लागू केल्यार दाबोळींतली अर्दी घरां ना जातली अशें विधान मॉविन गुदिनो हाणें केलां। हे विशीं आपणे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांचे कडेन उलोवप केलां। गोंय हे ल्हान राज्य, ते खातीर हेर राज्या प्रमाण ह्या राज्याक संबंदीत नेम लागू करचे न्ही अशी मागणी आपणे तांकां निवेदन दिवन केलां अशें पंचायत मंत्री आनी दाबोळीचे आमदार मॉविन गुदिनोन सांगले। नौदळाच्या तला कडल्यान 500 मीटर सुवातीच्या वाठारांत बांदकाम आसले न्ही हे हो नेम गोंयांत लागू करचो न्ही अशें ताणें म्हणलें। राजनाथ सिंह हांणी हो विशय सुटावो करपाचें आस्वासन दिलां अशी माहिती मॉविनान दिली। राजनाथ सिंह हांव ताका रिसीव केलो तेन्ना आय लिस्टेड टू हिम वेरियस इश्यूज बींग फेस्ड बाय गोवा। आतां तेणी रिसेंटली एक एमओडीन एक सर्क्युलर काडलो तेन्ना फॉर एनीबडी टू बिल्ड अ हावस or to get approval, it is becoming even more difficult from the naval authorities. Like sangla 500 meters from where any naval establishment is there or any defense establishment, ते circular treatment गेल्या खूपशी घरां, in fact in thousands of various people will come under the scanner. तेका लागून तो कायदो गोंयांत लागू करपा जायना। तुमी exemption दिवपा जाय, like they have done in some places 10 meters away only they are not allowing from the wall. follow that is for large states, so ताका हांवें सांगलां तेजो बदल हाडपा जाय। मागीर एक्झिस्टींग थोडी घरां आशिल्लीं आमची थिंगा दाबोले लास्ट टायम तुमी वाचला आसतलें कोणें स्टे हाडूना म्हूण एकट्याचें घर मोडलें। दोज आर लिगल प्लॉट्स, दे आर नॉट सम इलिगल प्लॉट्स, दोज आर लिगल प्लॉट्स बट दे डी नॉट गेट क्लियरन्स फ्रॉम नेवी, ऑल अदर परमिशन्स दे आर हैविंग, सो शुड दे बी demolished? It is not proper. How many houses you are going to demolish like this? That means entire half of Dublin will be demolished. That is what I explained to him. Further, there are issues which CREDAI has raised as regards various other problems what they are facing from the Navy. Clearances, them to apply to the Navy as per High Court order. They don't get the clearances for months together. So many वर्स लागून cases आहात मेळना. सो तेय हांवें ताका एक्सप्लेन केलें आनी तेंचोय मेमोरंडम एटॅच करून म्हाजे लेटरा बरोबर दिलो सगळे इश्यूज लिस्ट करून। हांवें सांगलें I will come with my honorable chief minister in Delhi. Last time because of pandemic that was postponed, and then some activists went to the court just to harass one person, but it finally that issue was affecting everybody. So ताका लागून हांवें सांगलां आमी Delhi आमकां अपॉइंटमेंट दी, हे हांव मेमोरंडम दिता, सो एडवान्स युअर ऑफिशियल्स कॅन वर्क एंड आमी येतोवर डिस्कस करून व्यवस्थीत तो प्रॉब्लेम सॉल्व करूया।